कितें स्पेस कन्स्ट्रेंट सद्या तरी आसा तो जागो फाव जायना पूर जायना आनी आमकां स्पेस जायो बट इन द देर इज नो ऑल्टरनेटीव टू अस खंय तरी आसा ते भशेन एडजस्ट करूंक जाता पूण आय हॅव डायरेक्टेड माय स्टाफ टू पुट अ प्रपोजल फॉर रॅक सिस्टम रॅक्साचेर दवरूंक अशें पूण आजून पासून म्हाका प्रपोजल पावलो ना कन्सर्न डिपार्टमेंट प्रेसा वयचे परस आमची ती नोट मूव करपाक जाय इट हॅज टू कम टू माय नॉलेज नोट मूव करून डायरेक्टली आय कॅनॉट गिव डायरेक्शन्स वॉट एवर थिंग डिफिकल्टीज आहाय ते हॅव टू पुट अ नोट it has to get approved from the DMA, from my council, and we will do it. Let them put the note to their section. Till now, there is no note before me. I am willing to give them rec this thing, and we can do it. एक म्हयनो जाता आतां 2 तारखेक बसून सो आमचे पयलीं चेअरपर्सन आसले तेंच्या कडेन आसले ते कितें घेवपाचें तें सो आतां हांवें कितें केलां आमच्या CO कडेन डिस्कस केलां त्या दिसा की कशें कितें न्ही सगळें तें तेंचें आमी कितें हे क्लासीचेर पावल्या की आमचें रेनोवेशन जातलें आतां म्युनिसिपालिटीचें सो जाताना ते आमी सगळे वांगडाच अशें घेवपाचें अशें विचार केला लास्ट 3 years आमचो कशें कितें मॅनेजमेंट जातालें तें म्हाका सारकें खबर ना कित्याक आय वॉज इन ऑपोजिशन आनीक आतां आमी डिसायड केला आमचो जेन्ना चेअरपर्सन बसलो हांगा तांणी इन्क्वायरी केली सगळे सेक्शन वायज आनी तांकां इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा की सारके प्लेसमेंट करा त्यो रिकॉर्ड दवरा तेजे रिकॉर्ड मेंटेन करा आनीक आमचे बिल्डिंगेचे जे रिनोवेशन जावपाचें आसा तें आमी ऑलरेडी फॉलो अप करपाक स्टार्ट केला रिनोवेशन जालें म्हणटकीर त्यो फायल्यो सगळ्यो सारक्यो इन ऑर्डर पडटल्यो बट इन अ मीन टायम तांकां आमी सांगलां आसा तर तुमी तशें एडजस्ट करून फायल्यो बरे भशेन इजिली मेळटा तशी करात कोणाची फायल मिसींग जावपाक येना ईच एंड एवरी फायल इज अ इम्पॉर्टंट फायल फाल्यां रायट ऑफ इन्फॉर्मेशन मागलें तर ती फायल मेळना जाल्यार तो ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट सो आमी तांकां सांगलां की त्यो फायल्यो आसा त्यो बरे भशेन दवरात स्टोर करून दवरात